आयच्या व्हिडिओन आम्ही पळयतले आनी एक असले गोंयचे रेस्टॉरंट जंयसर हांगासर तुमकां व्हडले व्हडले थाली मेळटले. थालीचे वरायटीज आहात तेच भशेन असले व्हडले व्हडले नुस्त्याचे पोस्तां, पॉम्फ्रेट, रिश्शाद जाले हे सगळे आनी किचन कशें आसा तेय पळोवपाक मेळटले आनी तेच भशेन स्पेशल मेन्यू हांगासर येवपाचे आहा ते तुमकां दाखयतलो. हांगासर पळया व्हडले व्हडले सुंगटाचे रेशाद हांगासर तुमी ऑर्डर करून करपाक शकता. आतां हांव तुमकां घेवन वयता हॉन्सलो. तर या हा वेलंकनी इम्पेरियल लॉन्च. वेलकम टू कोंकणी टीव्ही तुमकां सगळ्यांक. आनी आयच्या एपिसोडान हांव येयला वेलंकनी इम्पेरियल लॉन्च म्हणटा थिंगा. एक झलक रेस्टॉरंटाचे इंटेरियर पळोवया. गाडयो खंय पार्क करपाचे ते तुमकां दाखयता. फ्री ऑप्शन्स बी आहा आनी पेड ऑप्शन्स बी तुमकां पळोवपाक मेळटले. पार्किंग पळया रेस्टॉरंटाचे सारके फुडें पार्किंग आसा. पेड पार्किंग म्हणटा पळय तें आसा. आनी जर फ्री पार्किंग जाय न्ही, फ्री पार्किंगाचो बंदोबस्त बी तुमकां जातले. जर असले सगळे गल्ली पळयतले तुमी आजूबाजून गल्ली आहा अशे हेवटेन हे आतां हे गल्ली जाले हे गल्लीन फ्री हे गल्लीन पेड पार्किंग आसा. आनी अशे भरपूर गल्ली आनी आजूबाजून जर ते गल्ली जर तुमी पळयतले न्ही जाल्यार तुमकां थिंगा फ्री गाडयो थिंगासर दवरपाक मेळटले. फ्री पार्किंग तुमकां हांगासर दवरपाक मेळटलें. पळय विकेंडाक हांगासर चड बिजी आसता आनी तेच भशेन तुमकां हांगासर लायव्ह म्युजीक भरपूर गर्दी आसता आनी एक रेस्टॉरंटाचें वातावरण पळयात तुमी कशें आहा तें. आनी विकेंडाक हे भशेन लायव्ह म्युजीक तुमकां पळोवंक मेळटलें, लायव्ह म्युजीक तुमकां आयकोंक मेळटलें. आनी येवपाचे पयलीं टेबल मातशें बूक करात आनी हे भशेन लायव्ह म्युजीक म्हणटा पळय तें एन्जॉय करात. शेनवारा सांजचे न्ही वातावरण हे भशेन आसता. टेबल फूल बिजी आसता. येवपाचे पयलीं बूक केल्यार एकदम बेस्ट. आतां हांव तुमकां किचना भितर घेवन वयता आनी आमचे मेन्यू हांगासर पळय गोंया आमकां ते भशेन सी फूड सिलेक्शन आसता पळय. जाय ते नुस्तें सिलेक्ट करप. नुस्तें आपणा जाय ते भशेन हे टायगर प्रॉन्स आहा हिंगा, पॉम्फ्रेट आसा, लेपो आसा आनी तुमकां जाय ते भशेन तुमी हांगासर नुस्तें भशेन सिलेक्ट करपाक शकता. हांवें सिलेक्ट केला हांगासर टायगर प्रॉन्स आनी हांगासर रेशाद टायगर प्रॉन मी रेडी करतले ते तुमकां एक झलक दाखयता. हे पळय आमचे प्रॉन हांगासर रेडी जावपाक लागला. प्रॉन रेशाद जम्बो टायगर प्रॉन्स म्हणटा हेका. तर हे भशेन तुमकां जाय ते भशेन नुस्तें तुमचें सिलेक्ट करून हे भशेन एन्जॉय करपाक शकता. तर हांवें हांगासर स्क्विड्स चिली फ्राय पासून ऑर्डर केल्ले आसा. तेच भशेन तुमी बांगड्या रेशाद भरपूर ऑप्शन्स आहा ते तुमकां हांगासर. ते गोंयांत बिची कडेन येयल्ले भशेन दिसता म्हाका पळोवपाक. आतां इतलो उजवळ आहा आनी स्पेशियस आहा. सगळे भाजी पावलो बी एकदम वेवस्थीत मांडलेले आहा. जेवण आमचें जे ऑर्डर केलां न्ही ते प्रिपरेशन दाखयता तुमकां एक झटपट. आनी इंडो चायनीज बी आहा हिंगा. आतां जेवण आमचें हांगासर तयार जावपाक लागला. थाली प्रिपरेशन आनी सायड डीश हांवें ऑर्डर केला ते सगळें हांगासर प्रिपरेशन तुमकां स्वता दाखयता हांगासर. आतां जेवण कशें तयार करता तुमी पळयात. लायव्ह शो हांगासर. हे रेड पॉम्फ्रेट रेशाद सोयडीन गोवन रेशाद टमाट वास कितें खावंक कितें नाका पळय. आनी हांगासर रेशाद एकदम जालो तयार माया परतो. मी आतां थाली प्रिपरेशन करता ते दाखयता तुमकां. केळीचे पान धरून एकदम वेवस्थीत नुस्तें दवरतलें हांगासर. तिसऱ्यो क्रॅब शेकशेके, कुर्लेचे शेकशेके आनी चोणक कोळी, शीत आणि रेशाद पॉम्फ्रेट. हय 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 हय. आणि हे पुडिंग. हे झाले थाली रेडी. थाली हांवें जी येदोळी थाली खंय पळोवना. प्रायस वायज मातशे डिफरन्स उरतले. थालीचे प्राइस जे आणि डिफरंट आहा. व्हिडिओ पॉज करा आणि थालीची प्राइस चेक करा. तर आता आम्ही जेवण चेक करूया हांगासर कितें कितें आता. हे पळय माझे एकदम स्पेशल थाली आता. हे थालीचे प्राइस मातशे डिफरंट मेळटले. चोणक कोडी घालया. चोणक कोडी आता हे बरो वास येवपाक लागला. टेस्ट करपाक टायमींग. हा हा. आनी इंग्लंडान तुमचे जर रेस्टॉरंट आसा सावथ हॅम्पटन जाल्यार इंग्लंडाचे खंयचे कोनशाक म्हाका मातशें कळयात. हांव येता तुमच्या रेस्टॉरंटान आनी भोजन एन्जॉय करता. आतां
बाकीचे पळया आता कुल्ली शेक पळया आता कुल्ली खावपाक गेले न्ही चड वेळ लागतले ताका लागून हांव कुल्ली मागीर खाता बॅक दी कॅमेरा की दोनूय हात यूज करचे पडटले आनी कामा सारके जावचे ना आनी कॅमेरा जातले डर्टी लेन्स पिडायले की मागीर मजा बरें दिसपाना न्ही मागीर तुमीच म्हणटले रेशाद नुस्तें रावला हांगा थंड जावपाचे पयलीं आमी एन्जॉय करया नाजाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातले न्ही ते बी टेस्ट करया रेशाद पॉम्फ्रेट रेशाद वेल बॅलन्स जेवण कोणते कोणते येवचे पडटले हांगा सर वयस थाली सोपना आले 2 दीस जेवपाची गरज पडपाना जर तुम्ही ह्या रेस्टॉरंटांनी येयला आणि एन्जॉय करून गेला वर तुमचे एक्सपिरियन्स कसे असलेले म्हाका मातशें कमेंट सेक्शनान कळया ना पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं.